लीज वाठारा भायर खासगी मालमत्तेत डंप केल्ले लोखंड खनिज सूचीबद्ध करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। तशेंच गोमेकोच्या वेगवेगळ्या खात्यांत 7 नवी पदां भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। म्हादय हाऊस कमिटीची शुक्रारा बसका जाली। हे बसकेत म्हादय हाऊस कमिटीन कळसा बंदराची संयुक्त पोवणे खातीर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवपाची सरकाराक सुचोवणी दिल्या। नोव्हेंबर म्हयन्यांत संयुक्त पोवणे खातीर सर्वोच्च न्यायालया कडेन परवानगी मागतले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। म्हादय हाऊस कमिटीची फुडली बसका महाराष्ट्रात जातली अशें मंत्री शिरोडकरान सांगलें। लोटले विजय मरेन शिपयार्डात फाटल्या शुक्रारा स्फोट जाल्लो। ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या आनीक 2 कामगारांकूय मरण आयला। ह्या कामगारांक जीएमसीत उपचारा वेळार मरण आयले। मूळ बिहारचो अभिषेक कुमार आनी उत्तर प्रदेशांतलो मुनीश चौहान अशे मरण आयिल्ल्या कामगारांची नांवां जावन आसा। ह्यान पयल्या स्फोटात 2 कामगारांक जाग्यारूच मरण आयिल्ले, जाल्यार तिसऱ्याक उपचारा वेळार मरण आयिल्ले। तशेंच ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या हेर 2 कामगारांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याचें कळटा। यान फुडें कमी वीज वापरप्यांक 20% सूट मेळटली। सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा हिस्पाभार विजेचो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली। मूळ गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळची म्हणून कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणीचो आस्पाव केला। मात 15 वर्सांचो राबितो वा गरजेची हेर पात्रताय आसली तरी लेगीत कोंकणी विशयांत पास जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां। मुख्यमंत्री सावंतान शुक्रारा कर्मचारी भरती आयोगान वेंचून काडिल्ल्या उमेदवारांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं।
शुक्रवारी कोलवाळे बंदखणीत कैद्यांच्या 2 पंगडांमध्ये हिंसक झगडी झाल्याची घडणूक मुखार आयली। यात सगळ्यात मोहम्मद रेहान नावाचा कैदी गंभीर जखमी झाला। जखमी कैद्याचेर सध्या म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात। या झगड्याचे मूळ कारण कितें हाचो तपास पुलीस करतात। बिरेस्तारा गोंयांत 2 दर्यादेग वाठारांत 2 कडेन वारका आनी आग्वादा पर्यटकांच्या जिवाकडेन खेळ चल्ल्याचो पळोवपाक मेळ्ळो। वारका दर्यादेगेर पॅराग्लायडिंग करतना पर्यटक माडान शिरकलो म्हणून साल्वार जालो, जाल्यार रिव्हर क्रूज बोट पॅसेंजराक घेवन दर्यांत गेल्ली त्या वेळार ही बोट आग्वाद वाठारांत आशिल्ल्या खडपांक आदळ्ळी आनी थंयच आडकून उरली। उपरांत वादळ आनी खवदळिल्ल्या दर्याक लागून बचाव कार्य चड कठीण जालें, पूण आडकून पडिल्ल्या बोटींतल्यान 42 प्रवाशांक सुरक्षीतरित्या भायर काडले। उपरांत तांकां सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर हाडले। ह्या घडणुके उपरांत मंत्री रोहन खंवटेन ह्या घडणुकांचेर कसलीच तडजोड करचे ना अशें म्हणीत पर्यटकांची सुरक्षा मतींत दवरून संबंदीत धन्यांचेर कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या। बिरेस्तारा दिकरपाल पंचायतीत सरपंचाची वेंचणूक जाली। उपरांत मिनिनो कोलासो हो नवो सरपंच म्हणून वेंचून आयलो, पूण सांजे वेळार ताका अविश्वास थाराव वा तोंड दिवचें पडलें। 7 वांगड्यांनी म्हाका मत दिलां आनी हांव सरपंच म्हणून निवडून आयलां, पूण मनीस कांय वरां भितर कसो बदलूंक शकता हें म्हाका समजना। तांचेर दबाव हाडलो असो आरोप वेंचून आयिल्ल्या नव्या सरपंचान केला। तशेंच आपूण परतून वेंचून येवपाचोय विश्वास ताणें दाखयला। मजगतीं पंचायतीच्या राजकारणांत हांव वांटो घेना अशें आमदार उल्हास तुयेकारान सांगलें। संघाचेर दोळो दवरला। 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत त्या पक्षाचेर राजकीय चित्र स्पश्ट जातलें असो दावो आमदार मायकल लोबोचे म्हणलें। मनोज परब हांणी म्हजी प्रतिमा इबाडपाचो यत्न केला, पूण तें पुराय चुकीचें आसा। मनोजान लोकांची दिशाभूल करची न्हय अशी शिटकावणी मायकल लोबो हांणी दिली। तशेंच देव सगळें पळयता अशें लोबो ह्या वेळार उलयलो। राज्यात भटक्या सुण्यांचो विशय तापात चल्ला, पूण ह्या घडणुकांनी भर घालता ती म्हळ्यार घरांत पोशिल्ल्या सुण्यांक लागून जावपी लोकांक त्रास। फाटल्या फावटी पिटबुल जातीच्या सुण्यान हणजुणा वाठारांतल्या एका ल्हान भुरग्याचेर क्रूरपणान हल्लो करून बळी घेतिल्लो। त्या उपरांत सरकारान खर पावलां उबारली खरी, पूण अजून मेरेन लोकांचेर जावपी सुण्यांच्या हल्ल्यांच्यो केसी मुखार येत आसा। बिरेस्तारा पर्वरी जर्नलिस्ट कॉलनीत एका घरांतल्या सुण्यान शेजारच्या एका दादल्याचेर हल्लो केल्ल्यान ताच्या तोंडाक गंभीर दुखापत जाल्या। हाचे आदीं लेगीत त्याच सुण्यान एका कामगाराचेर हल्लो केल्ल्याची घडणूक घडिल्ली। 2 सप्तकांत ही दुसरी घडणूक। सुणे पोसपी बेजबाबदार मालका आड पंचायत आनी पुलिसांनी खर पावलां उबारची अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या।
गोंयांत सध्या पावसाचो सावार चालू असताना बिरेस्तारा रिव्हर क्रूज बोट पॅसेंजरांक घेवन दर्यांत गेल्ली त्या वेळार ही बोट आग्वाद वाठारांत आशिल्ल्या खडपांक आदळ्ळी आनी थंयच आडकून उरली। वादळ आनी खर दर्याक लागून बचाव कार्य चड कठीण जालें। जाल्यार IRB आनी जेट स्कीचेर 12 जीवरक्षकांनी पयली क्रूज बोटीचेर पावपाक येवस मेळयले। आडकून पडिल्ल्या बोटींतल्यान 42 प्रवाशांक भायर काडले, उपरांत तांकां सुरक्षीतपणान दर्या देगेर हाडले। दर्याची परिस्थिती खवळिल्ली आसून लेगीत बचाव कार्यांत कोणाक कसली दुखापत जावंक ना। दृश्टीमरेन जीवरक्षक पंगडाक लागसरच्या आग्वाद बंदखण आनी बंदर संकुलांतल्या कर्मचाऱ्यां कडल्यान अतिरिक्त आदार मेळ्ळो। तांणी लायटी सयत अतिरिक्त उपकरणां दिलीं। सेगीत पडपी पावसाक लागून मये सयत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भात पीक उत्कापना वचून आडवे जाला। एके वटेन पावसाचो सावार जाल्यार दुसरे वटेन भात कापणी यंत्र उपलब्ध नाशिल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला। भात पीक कापपाची वेळ चल्ली आसतनाच पावसाची दुमशेणां सुरू जाल्यात। मजगतीं भात कापणी मशीन उपलब्ध नाशिल्ल्यान वेळार कापणी करपाक मेळूंक ना अशी शेतकारांची खंत आसा। कांय शेतकारांनी मंगळारा सकाळी दिवचलच्या शेतकी खात्याक निवेदन दिवन बेगीन मशीन उपलब्ध करचे अशी मागणी करून लेगीत बिरेस्तार मेरेन मशीन उपलब्ध जावंक नाशिल्ले। उसगांव तिस्क वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। MRF कंपनी लागसार दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसा। थळाव्या पंचायतींनी ह्या सुवातेर CCTV कॅमेरा बसयल्यात, तरी लेगीत लोकांनी कोयर उडोवपाचो बंद करूंक ना। ह्या कोयराक लागून पुराय वाठारांत घाणयारो वास पसरिल्लो आसा। येवच करप्यांक नाकार हात दवरून वचचें पडटा। देखून कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। उसगांव राष्ट्रीय महामार्गा लागसार नेस्ले कंपनीचे सामान हाडपी गाडयो रस्त्याच्या कुशीक पार्क केल्ल्यान येरादारीचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। तशेंच ह्या कारणाक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। देखून नेस्ले कंपनीन ह्या गाडयांक पार्किंग सुवात तयार करची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या। मडगांव क्रिकेट युथ क्लबान SACच्या सहकार्यान आयोजित केल्ली 8वी भिकोपय आंगले यादस्तीक ट्रॉफी 27 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2025 ह्या काळात घडून हाडल्या। गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या एका पंगडान सयत वट्ट 10 पंगड सर्तीत वांटेकार जातले। SAC टर्फ मैदान, फातोर्डा, आगोंदा, चिखली आनी कोकण रेल्वे मैदानाचेर ह्यो मॅची जातल्यो।
बेतोडा पंचायतीत LDC पदा खातीर जागो रितो आसा देखून भरती प्रक्रिये प्रमाण बेतोडा पंचायतीन ह्या पदा खातीर कामगाराची भरती करची, मेरिट लिस्टा प्रमाण नियुक्ती करची। फामील राज्य बंद जावपाक जाय अशी मागणी बेतोडेच्या ग्रामस्थांनी केल्या। तशेंच IIT विशीं खासा ग्रामसभा घेवपाचो थाराव बदलला असो आरोप ग्रामस्थांनी केला। भारतीय हवामान खात्यान कोस्टल कर्नाटक, केरळ, अंदमान आणि निकोबार आयलंडा खातीर उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे सांगीत ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा। मजगतीं गोंय, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आणि तेलंगणात मध्यम ते उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचे सांगला। फुडल्या 2 दिसां खातीर ओडिशा आणि कर्नाटकात विजेच्या गडगडाटा सयत पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। दिल्लीतल्या हवेचो दर्जो अजूनय सामक्याच वायट स्थितीत आसा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा प्रमाण शुक्रारा सकाळ मेरेन हवेच्या दर्जाचो आंकडो 216 इतलो आशिल्लो। 200 परस चड एअर क्वॉलिटी इंडेक्स असल्यार खूब वायट हवा अशें मानतात। 300 परस चड वयर आंकडो आयलो जाल्यार चडूच गंभीर आणि 400 परस चड आसलो जाल्यार ते हवेत रावप म्हणल्यार साप्प चुकीचे। मजगती 0 ते 50 मजगती जर खंयच्याय शाराच्या हवेचो दर्जो आसलो अशा वातावरणात रावप खूब बरेशें मानतात। दिवाळी तशेंच छठ पुजे निमतान भारतीय रेल्वे प्रवाशांक खातीर खासा ट्रेनिंगची सोय केल्ली आसा। ट्रेनिंगचेर बारीकसाणेन लक्ष दवरपा खातीर 3 लेव्हलांचे वॉर रूम्स तयार केल्ले आसात। ह्या रूमांतल्यान दरेका ट्रेनिंगचे हालचालींचेर कडक नदर दवरिल्ली आसा। त्या भायर मुखेल रेल्वे स्टेशनाचेर मिनी कंट्रोल रूमाची लेगीत सोय केल्ली आसा। फुडल्या 3 दिसां खातीर खासा 1,500 ट्रेनिंगची सुविधा केल्या। आंध्र प्रदेशातले कुर्नूल, चिन्नाट्टे, कुर्ला सारखे खासगी बसीक उजो लागलो। हे दुर्घटनेत 20 प्रवाशांक लासून मरण आयले। ही घडणूक शुक्रारा फांतोडेर सुमार 3.5 वरांचेर घडली। मरण आयल्यांचो आंकडो वाडपाक शकता। हैदराबादच्यान बंगळुरू वचपी बसीन एके दुचाकीक धक्को दिलो। दुचाकी बसी पोना गेली आणि पेट्रोलाचे टांकयेक आपटली। हाका लागून बसीक उजो लागलो। दुर्घटनेत शिवशंकर नांवाच्या बस चालकाकूय मरण आयले। बसीत सुमार 40 प्रवाशी आशिल्ले। 19 जाणांनी बसींतल्यान उडी मारून आपलो जीव वाटायलो। इमर्जन्सी दार म्हणून जीव वाटोवपाक लोक गंभीररित्या लाशिल्ले। तांकां कुर्नूल सरकारी हॉस्पिटलांत दाखल केले। मजगतीं खुबश्यो कुडी पुरायेन लासल्यात। हाका लागून तांची वळख पटप कठीण आसा। ह्या दुर्दैवी घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मरण आयिल्ल्यांक दरेकी 2 लाख रुपयांची आर्थीक मजत जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची आर्थीक मजत दिवपाची घोशणा केल्या।
हेवटेन दिवाळीचो सण कांय जाणां खातीर उमेदीचो थारलो जाल्यार कांय जाणां खातीर दुख्खाचे सावट कोसळ्ळे। मध्य प्रदेशात दिवाळे खातीर वापरिल्ल्या कार्बाइड गन्सांक लागून 14 भुरगे कुड्डे जावपाची दुर्दैवी घडणूक घडली, जाल्यार 300 भुरगीं गंभीर जखमी जाल्लीं आसात। ही सगळीं भुरगीं पिरायेच्या 8 ते 14 वर्सां मजगतीची आशिल्ल्याचें कळ्ळां। ह्या गन्सांचेर बंदी घालून लेगीत ह्या बंदुकीचो वापर केल्ल्यान साबार भुरग्यांचो फुडार आतां काळखात पडला। ह्या घडणुकेचो तपास सुरू आसा। गोंयांत 2021 ते 2023 ह्या काळात रेल्वे अपघातात 146 जाणांक मरण आयले। वर्साक सरासरी 48 जाणांक मरण आयले आणि म्हयन्याक सरासरी 4 जाणांक मरण आयला। सगळ्यात चड मरण आयिल्ल्यांक मुखेलपणान रुळाचेर चलतना गाडयेन धपको दिल्ल्यान वा हालपी गाडयेंतल्यान पडून मरण आयला। ही माहिती नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालांतल्यान भारतात अपघाती मरणां आणि आत्महत्यांतल्यान मेळयल्या। अहवाला प्रमाण राज्यात 2021 वर्साच्या तुळनेत 2022 वर्सा रेल्वे अपघातात मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडला। 2023 हो आंकडो परतून देंवलो। जायरात गुरू पियुष पांडे हांकां शुक्रारा मरण आयलें। तांणी 70 वर्सां पिरायेचेर मुंबईत निमणो श्वास घेतलो। ते अब की बार मोदी सरकार ह्या घोशवाक्याचे आनी मिले सुर मेरा तुम्हारा ह्या गिताचे लेखक आशिल्ले। सुहेल सेठ हांणी एक्साचेर एक पोस्टा वरवीं तांच्या मरणाची घोशणा केली। पियुष यांच्या मरणाचें कारण अजूनय स्पश्ट जावंक ना। अहवाला प्रमाण तांकां गंभीर दुयेंस आशिल्ल्याचें कळ्ळां। अलीगड उत्तर प्रदेशाच्या पोलिसांनी धडक कारवाई करून 30 लाखांचो बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वाटतं 387 क्रेट सोरो ह्या कारवाईत जप्त केल्लो आसा। पोलिसांनी ट्रकूय जप्त केला। ह्या ट्रकात 7 वेगवेगळ्या ब्रँडाचो सोरो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हो सोरो खंय हरियाणा सावन बिहार व्हरताले। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। संरक्षण मंत्रालयान 19,000 कोटी मोलाची प्रगत शस्त्रां आणि लष्करी उपकरणां खरेदीच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाला संरक्षण संपादन महामंडळाच्या बसकेत हो निर्णय घेतला। दुस्मानाच्यो टँकी आणि बंकर नष्ट करपाक सक्षम आशिल्लीं नाग क्षेपणास्त्रां खरेदी करपा खातीर ह्या निधीचो वापर करतले। दर्या ते जमनीचेर ऑपरेशन्स करपाक सोपे जावचे म्हणून लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक बांदतले। दर्यांत पाणबुडयो नष्ट करपा खातीर प्रगत हलके वजनाचे टार्पेडोय खरेदी करतले। ते भायर सुपर रॅपीड फायर बंदुकांची खरेदी जातली। हातूंत नौदळ, भारतीय सेना, वायुसेने खातीर जायत्यो म्हत्वाच्यो पद्दती आसपावीत आसा। जाचो हेत लष्करी क्षमता आणि तैनाती वाडोवपाचो आसा। हाचे आदी 5 ऑगस्टाक सुमार 67,000 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळिल्ली।